प्रितीच्या भावान भयणो, जेन्ना जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना ताणें आपली आख्खी महिमा आनी आख्खी आपली पदवी, आपलें देवपण ताणें लिपयलें आनी तो आमचे भाशेन मासा रक्ताचो मनीस जालो. आनी हें जावनूय आमी शुभ वर्तमानांत पळयता नव्या करारांत जेजूची पदवी आमी पळयता. ताच्या मिलाग्रींनी, ताच्या बऱ्या करण्यांनी तो दुसऱ्यांक बरें करता तें आमी पळयता. पूण तें करूनय शिसाचें मन दुसरेंच आसता. आनी पयलेच हे शुभ वर्तमान आयकलांच पयलेच वडींत आपल्या कश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दीस जाल्या उपरांत जेन्ना शीस जेजू बरोबर आसले तांकां दिसतालो की जेजू एक संवसारी आनी राजकारी मेसाया ओ क्रिस्त कसो, आनी तो तांकां ह्या रोमकारांच्या सोबक्यांतलो निवारतलो म्हूण तांचें चिंतप. आनी हेंच तांच्या मनांत आसलें आनी ते हाकाच लागून झुजूंक सोदताले. पूण आयज जेजू तांकां ताची खरी तो कसलो मेसाया तो दाखयता आनी तांकां तो 3 जाणांक तो दोंगरार व्हरून ताची खरी पदवी आनी खरी महिमा तांकां उगटापें करता. तांकां आख्खो स्वर्गूच उगटापें करता आनी शीस ते अनुभवतात. जेन्ना शीस अनुभवतात बो करून पेद्रू आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत तांकां कितें करचें तें कांयच कळना. आनी आमी जाणां पेद्रू जेजूचो शीस तो मातशें रोखडोच उचांबोड कसो रोखडोच जेजूचो कितेंच करूंक तयार तो अनुभवल्या उपरांत थंयच रावंक सोदता. पूण देव तांकां तें करूंक दिवना. कित्याक जेन्ना आमी अनुभवतात जेजू अनुभवतात तो अनुभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक गरजेचो. तोच अनुभव आमी आमकांच धरूंक न्हय पूण तो अनुभव मेळ्ळा तो आमी वांटूंक गरजेचो. ही आयची ही दोबाजीक परब आमकां आपयता जेजू लागीं ती रावंक, जेजूचेर आमचो बोवाट अदीक आनी अदीक गोट करूंक. मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी ह्या वाचपाचेर आनी ह्या परबेचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. जेजू आमच्या जिवितांत जायते फावटी कितें ना कितें तरी कशेच भाशेन तरी जेजू आमचे मदें रुपांतर जाता. दर दिसा आमी मिसाकूय पळयता, मीस जावन आसा, मिसाचें बलिदान आसा, आमकां एक रुपांतर आमचें शेवट कितें तो आमकां गमोवन दिवंक दिता. पूण जायते फावटी आमकां दिसता आमी देवाचेर भावार्थ दवरता पूण हो भावार्थ आमचो खोल आसना. हो भावार्थ जायते तेन्ना आमच्या जिवितांत अवघड येतात तेन्ना आमी तो विसरतात आनी आमी आमचेच शक्तीचेर व आमचे संवसारीक वस्तूंचेर आमी पादेतात. आमी उदाहरण घेत म्हणल्यार बागेंत पेद्रूचेंच. तो जेजूचो पाटलाव करूंक तयार आसलो पूण जेन्ना जेजूचें कश्ट मरण येता तेन्ना ते सगळे पेद्रूच न्हय पूण सगळे शीस ताका सांडून वेतात. आनी हेंच जावन आसा जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत जेजूक अनुभवतात, आमचो भावार्थ आमी तीर करतात. हो भावार्थ केन्ना केन्ना आमकां आमचो देव तो आमकां टेस्ट करता आमकां. आनी त्या वेळार आमी जेजूचेरूच भावार्थ धरून मुखार वचूंक आनी अवघड्यां फुडो करूंक आमकां आपयता. तर मोगाच्या भावान भयणो, आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आनीक एक वेळ आयकलां तांकां सर्गींत देवा बापाचो ताळो आयकूंक येता आनी तो म्हणटा हो जावन आसा म्हजो पूत, ताचो ताळो आयकात. आमच्या जिवितांत आमी सदांच आमकां देवाचो ताळो आयकूंक येता. आमच्या मागण्यांनी, आमच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत सदांच आमी देवाचो ताळो आयकतात, जेजूचें उतर आयकतात. पूण आमी तें आमच्या काळजांनी रिगून दवरतात काय, हो प्रस्न आमी आमकांच मांडूंक गरजेचो. आमी तरी आजून पर्यंत देवाचें उतर वाचूंक जाय म्हूण वचतात वा आयकूंक जाय म्हूण आयकतात जाल्यार आमी आमच्या भावार्थाचेर नियाळ करूंक गरजेचें. आनी देवा लागीं ही कृपा मागूंक गरजेची की आमचो भावार्थ जो आसा तो ताच्या उतराचेर अदीक आनी अदीक खोलावूंक, अदीक आनी अदीक तीर करूंक म्हूण मागूंक गरजेचें.
तर म्हज्या प्रितीच्या भावान भयणो ह्याच शिववर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता आसतना आनी जेजूच्या रुपांतराचेर आमी नियाळ कोत्ता आसतना आमी देवा लागीं करपा मागुया की आमचो भावात अदीक आनी अदीक घट करूंक जेजूच्या भितर आमी रिगून रावूंक देवाच्या मुखार येवन ताचेच पावलांनी चलोवंक आनी हो अनुभव आमच्या काळजांनी घेवंक आमी ही करपा मागुया आनी तितलेंच न्हय पूण हो अनुभव आमी दुसऱ्यांकूय वांटोवंक आमी वावरुया.